नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. राज्यांत वट्ट 65 PhD धारक बेकार, पदवीधर दुसऱ्या नंबराचेर. बेकारीत 12वी जाल्ल्यांचो आंकडो चड. आमदार युरी आलेमावान विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक मंत्री बाबुशाची जाप. गोंयकारांक मराठी चित्रपटात दिवची संद. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावणात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे प्रतिपादन. मायनिंग लिजात येवपी घरादारां सयत शेतां भाटां आनी देवळां काडची भायर. बेकारीचेर उपाय काडपा खातीर बेरोजगारी विशीं धोरण करचें तयार. आमदार चंद्रकांत शेटयेची मागणी. उबर ॲपा वरवीं भाडी मारपी 4 जाणांचेर येरादारी संचालनालयान केल्या कारवाय. 2 प्रकरण फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणात केल्यात दाखल. दिवचले कॉलेजीच्या 2 तरणाट्यां मदीं पोरण्या वैयक्तीक दुस्मानकायेंतल्यान झगडी. एकलो जखमी. एकल्याक दिवचल पुलिशेन केली अटक. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली रक्षाबंधन. भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड केले गोड. दिवचले कॉलेजीच्या 2 तरणाट्यां मदीं पोरण्या वैयक्तीक दुस्मानकायेंतल्यान झगडी जाल्या. विद्यार्थ्यां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एक विद्यार्थी जखमी जाला. हो प्रकार दिवचलच्या नारायण जाटये महाविद्यालया कडेन घडलो. मजगतीं मारपेट करपी विद्यार्थ्याक पुलिशेन अटक केल्या. जाल्यार जखमी विद्यार्थ्याचेर उपचार सुरू आसात, अशी सुत्रांकडल्यान माहिती मेळ्ळ्या. विद्यार्थ्यांमध्ये जाल्ल्या झगड्यात एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जावपाची घडणूक दिवचल तालुक्यात घडिल्ली आसा. जखमी विद्यार्थ्याचेर सध्या हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. जाल्यार ताका मारपेट करपी विद्यार्थ्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचल तालुक्यांतल्या आनी दिवचल शाराक लागून आशिल्ले एके कॉलेजीत शेनवारा हो झगड्याचो प्रकार घडला अशें कळटा. ही झगडी नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली तें कळपाक मार्ग ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंतर्गत वेंचणुकेच्या वादा वयल्यान ही झगडी जाल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ येतकीच पुलिशेन कागाळ नोंद करून विद्यार्थ्याक मारपेट करपी दुसऱ्या विद्यार्थ्याक ताब्यात घेवन अटक केल्ली आसा अशें कळटा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत उबर ॲपा वरवीं बेकायदो भाडी मारपाच्यो 4 घडणुको येरादारी संचालनालयान नोंद केल्यात. तातूंतलीं 2 प्रकरणां फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्यात. तातूंतले एक दाबोळे विमानतळाचेर जाल्यार उरिल्लीं प्रकरणां मोपा विमानतळाचेर नोंद जाल्यात, अशी माहिती येरादारी खात्यान दिल्या. हो मनीस उबराक चलयता गाडी. फ्लाइंग फॉर उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आमी उबराक चलताना धरलेली आसा. राज्यात अजून मेरेन उबर ॲपांक परवानगी दिवंक ना. देखून बेकायदेशीर रितीन कांय टॅक्सीकार उबर ॲपा वरवीं भाडी मारतात, असो बोवाळ थळावे टॅक्सीकार घालतात. विधानसभेत लेगीत हो विशय बरोच तापिल्लो. येरादारी खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण थळाव्या टॅक्सीकारांनी बेकायदो उबर ॲपाच्या वापराचेर दाखल केल्ले कागाळी मदल्या 4 कागाळींचेर चवकशी सुरू केल्या. हातूंत येसुदास राठोड, हुसैन बेग, मल्लिकार्जुन पायान नावार आनी प्रवीण बडगे ह्या टॅक्सीकारांक बेकायदो उबर ॲपा वरवीं भाडे मारतना धरून तांचेर चवकशी केल्या. 2 प्रकरणां फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्या. हो मनीस उबराक चलयता गाडी. फ्लाइंग फॉर उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आमी उबराक चलताना धरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मायनिंग लिजात येवपी लामगांव सयत मुळगांव आनी अडवलपाल वाठारांतल्या घरादारां सयत शेतां भाटां आनी देवळां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडची. तेच बराबर सीमारेख निश्चित करची, अशी मागणी आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी केल्या. वाऱ्यार पडिल्ल्या कामगारां सयत मायनिंग पिडेस्तांक न्याय दिवचो, अशेंय आमदारान मागलां. मायनिंगाचो विशय येयलो. हांव मायनिंगाचेर क्लियर कट सांगलेलें आसा. मायनिंग कंपनी प्राधान्य दिताना ते लांबगांव आसूं, मुळगांव आसूं की अडवलपाली आसूं, पयलीं दिवंक जाय आमच्या लोकांक. हांव तें सांगलेलें आसा. ह्या मायनिंग कंपनीन
जी व्हडली स्क्रिनींग क्राउड किंवा व्हडले अदमोल ह्या आमच्या लोकांची घेऊन ना. त्याच्या फुडें वचून सांगलेलें आसा की इवन एडवर्टायज सुद्धा गोंयांत करूंक ना. ते भायलेच कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा. ट्रक वाले आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर अजून आमचे अराउंड 150 वर्कर मया आणि बिचोलचे भायर आसात. तांचो सेटलमेंट फक्त 15 दिसांक केला. तो कंपनीन वाडोवन 45 दीस करचो अशें सरकारान रिक्वेस्ट केला. मुख्यमंत्र्यान सगळे इंटरव्यू करता म्हणून सांगला. आमकां जेन्ना पयली विंडो ओपन केली आमचे सगळे लोक वचोंक गेले. तांकां भंय आशिल्लो, एक क्लॉज घातलेलो तांकां ट्रान्सफर करूं शकता. त्या भंयान थोडे वचोंक ना. पहिल्या विंडो खुबशे गेले. मागीर आमी परत इंटरव्यू जाले. हांव आनी आमचे प्रवीण शेंबयाचे आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान परत एकदा 8 दीस विंडो ओपन केली. तरी थोडे भायर रावले. सो तांकां बरें सेटल करचें. दुसरे आमचे शेतान जे इतकेच हे रावला, मायनिंगाचे स्कील रावला, खास करून लास्ट 2012 पासून कांयच क्लीन करूं ना. ते क्लीन करपाक जाय. तिसरे आमचे लीज एरियेन लामगांव किंवा मुळगांव किंवा अडोलपदेन घरां आनी देवळां आसा ती काडपाक जाय. आनी चौथे डिमार्केशन लायन जाय. आमकां भंय आसा मायनिंग आपले लीज म्हणून फुडें येयत जाल्यार एक लक्षात दवरूंक जाय. आज आमच्या मायनिंगमुळे आमच्या गोंय गव्हर्नमेंटाचे सरकार कितकेशेच रॉयल्टी पयशे मेळटा. सो हो जो पयसो आसा आमच्या लोकांच्या वेलफेराक. मिनरल फाउंडेशन काम करता ना म्हणना. आमकां मिनरल फाउंडेशनान बस दिली. बाकीचे कंपनी CSR प्रोजेक्ट करता, हांव ना म्हणना. पण तरी आमच्या लोकांची इश्यू सॉल्व आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव डिमांडान क्लियर कट उलयल्लें आसा की अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा ही सरकाराची एक पॉलिसी जावपाक जाय. आनी ह्या अनएम्प्लॉयमेंट खास करून आमी सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना. पण आज आमची भुरगीं प्रायव्हेटातय काम करू शकता. फक्त सरकाराचो कंट्रोल हे प्रायव्हेट कंपनीचेर आसपाचो. आणि इवन हे प्रायव्हेट कंपनीन जे जॉब घेता ते सुद्धा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजातल्यान जावचे. सो दॅट आमकां एक्झॅक्ट डेटा कळटलो आसा. आणि हे अनएम्प्लॉयमेंट कमी जावच्या खातीर आमचे सरकार सदांच अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सर स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे सगळे गोष्टी करता. पण तरी म्हणजे रिक्वेस्ट आसा सगळ्या युथाक की हेंच्यांनी आपले जे कोर्स जाय हे जे स्किल गॅप आसा बिटवीन द इंडस्ट्री एंड इकॉनॉमी हो कमी करच्या खातीर कोर्स करून तांच्यांनी प्रायव्हेट जॉबाक प्राधान्य दिवन करपाचे. रक्षाबंधन म्हळ्यार भयण भावाचे अतूट नाते सांगपी परब. ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखयेचो धागो बांदून आपले रक्षण कर म्हूण मागता. गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड गोड केले. सत्तरीच्या वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या जमनीच्या वादाची न्यायालयात केस सुरू आसा. हाका लागून सुमार 350 विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा दिवपाक आडखळ निर्माण जाता. डबल इंजिन सरकारान हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात वट्ट 350 विद्यार्थी शिकतात. दुरुस्ती कामा खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक MP निधींतल्यान सुमार 4.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. शेनवारा विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाची बसका जाली. हे बसकेक व्हडा संख्येन पालक हाजीर आशिल्ले. डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाची PTAची मिटींग आसली. तितून बरेचशा विशयांचेर आयज चर्चा जाल्ली आसा. प्रामुख्यान नवीन PTA निवडल्या आणि बाकीचे इश्यूज सगळे. पूण एक म्हत्वाचो विशय जो आसा तो राज्य सरकारान जी शाळेक जागा दिल्या तिचो विशय जो आसा तो खूब वर्सां मेरेन पेंडींग आसा. आणि तो
ऑनरेबल हायकोर्टान गव्हर्मेंटान जे अपील फायल केलां ते तशेंच पडलेलें आसा आनी गेली 10 ते 15 वर्सां सगळे पालक आमी मेळून फायट करीत आसा. वेळोवेळी आमी मनोहर भाई किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा आजचे मुख्यमंत्री जे दोतोर प्रमोद सावंत यांचे कडेन हो विशय आमी व्हरून विस्तृत मांडलेलो आहा. पूण प्रेझेंट जी परिस्थिती आहा ती ताका स्टे ऑर्डर आसलेल्या कारणान तांकां नवोदय विद्यालय समितीक मागणी आसली सगळ्या पालकांची वतीन किंवा उत्तर गोव्याचे सगळ्या आमचे प्रतिनिधी पालक भाव जावं भुरगे सरकारान हें प्रकरण बेग्यांतले बेग्यान मोकळें करून एक शाळेक स्वातंत्र्य दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. फोंड्या फर्मागुडी वाठारांतल्या कांय विद्यार्थ्यांनी रॅली काडिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान सध्या चर्चेचो विशय जाला. फोंड्या येरादारी खात्यान गाडयो चलोवप्या आड चलन जारी केलां. तशेंच गाडयेच्या धन्यांक न्यायालयात हाजीर रावपाचो आदेश दिला. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांची गैरवागणुकेक लागून हेरांक त्रास सोंसचो पडलो. तशेंच कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यान येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सेनारी गाडयेच्या धन्याचेर कारवाय करता. फोंडा सिटीन गेल्या ब्रेस्तार दीस फर्मागुडीच्या कांय स्टुडंटांनी एक रॅली काडिल्ली आनी ह्या रॅलींत नंबर प्लेट नाशिल्ल्या गाडयांचो वापर तशेंच मॉडिफायड केल्ल्या बुलेटिनचो वापर केल्लो आशिल्लो. ह्या रॅलींत अशें दिसून येयल्लें की ह्या रॅलींत जे स्टुडंट आसा ते फोर व्हिलराचेर बसून डान्स करताले आनी ते पळोवन स्थानीक लोकांनी कांय तांचे व्हिडिओ व्हायरल केल्ले आशिल्ले. फोंडा ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनाचे PI कृष्णा सिनारी यांनी त्या 2 फोर व्हिलरांच्या मालकांचो शोध घेवन तांकां सद्याक चलन इश्यू केल्लें आसा आनी तांकां कोर्टान हजर रावपाची ऑर्डर दिल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोगोळ हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या देवळाच्या तळयेत फुडल्या वर्सा सावन POPच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचे विसर्जन करपाक परवानगी दिवचे नात असो निर्णय ऋषिरोबा राखणदार देवस्थान समितीन घेतला. ह्या वर्सा POPचे गणपती विसर्जन करप्या कडल्यान 500 रुपया दंड आकारतले अशी माहिती देवस्थानाचो खजिनदार दुर्गेश शिरोडकारान दिली. देवस्थानाची तळी आहा ही एक बरी एंटीक म्हणजे बरी पयली सान ही तळी आहा आनी ते तळयेक वर्सान वर्स ती 100-200 अशे गणेश मूर्ती विसर्जन जाता आनी आमी हे वर्सा अशी स्टेप घेतला की गव्हर्मेंटान एक स्टेप घेतला की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्त्यो बॅन करपाची आनी ताका लागून ते हेजेर आमी गव्हर्मेंटाचे बाब प्रमोद सावंत हेजे आमी अभिनंदन करतात आनी तेच बरोबर आमी एक डिसिजन घेतला की ऋषिरोबा राखणदेव देवस्थानाची तळयेची वतीन की आमी हेजे मुखार की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्तीचे विसर्जन करपाक आमी हेजे मुखार आमी तळयेक दिवची ना कारण ते उदकूय दूषित जाता आनी अशें करून आमी खूब तेंप अशें आमची चिंत्ताले आनी की जो चिकट मातयेच्यो मूर्ती करता एक गरीब समाज तो मूर्ती करता आनी आमी खूब कडेन महाराष्ट्रा वचून भोंवून येयले तेन्ना तेंची मूर्ती उरता कारण ह्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची हाका लागून तेंच्योय मूर्ती उरता अशें खूब आमी हेंचे कडेन वचून येयले आनी की तेंकांय हो असो एक सपोर्ट मेळचो अशें आमकां हें दिसता कित्याक हे आमी 2003 की असोच स्टेप घेतलो जेन्ना दामू नायक हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना दामू नायकान एक की ह्यो मूर्त्यो बॅन जावच्यो अशें म्हणून दामू नायकान हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आसतना त्यांनी एक स्टेप घेतलो पूण तेन्ना ते काही कारणां लागून ते आर्थीक मुखार वचत रावले आनी हे आतां ते गव्हर्मेंट घेतला की आमचोय थीम हे साकार जालो की आमची ही जी मूर्ती आमी हें करपाक आमचे पयलीं सान हें आशिल्लें ते आमी हें केलें आनी हेजे मुखार आमी अशें चिंतला की अंदू कदाचित कित्याक हेजे लागून थोड्या लोकांनी त्यो मूर्ती ऑलरेडी बूक केल्ली आसतल्यो की तांकां टायम मेळटलो अशी चेंज करपाक पूण एक कोणाले मूर्ती उरली जाल्यार आमी अशें चिंतला की अंदू विसर्जन करपाक लागून आमी 100 रुपया घेताले ते तेंगेले प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती आहा तेंच्यांनी 500 रुपया अशें दिवपाचे. फोंड्या वाठारांतल्या राजीव कला मंदिराच्या संचालक मंडळाच्या वेंचणुके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली. 2022 ह्या वर्सा जाल्ले विधानसभा वेंचणुके उपरांत नवे संचालक मंडळाची वेंचणूक जावंक नाशिल्ली.
फोंड्या म्हालात 3 मंत्री आसून लेगीत नवीन संचालक मंडळाची वेंचणूक करूंक नाशिल्ल्यान कलाकारांनी नाराजी उक्तायली। आता हांव ही गोष्ट मुख्यमंत्र्याच्या कामार घालतलो आनी त्या गोष्टीचो पाठपुरावो करून लगेच आता असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली आयज सोंपता, फुडल्या म्हयन्या पर्यंत ह्या सगळ्यो वेगवेगळ्या महामंडळाची निवडणूक जातात आनी तो सरकाराचो विशय जो आसा काही कारणा खातीर जर उरलो आसतलो तो निश्चितच काल एक विशय आसूंक जाय, कारण एक मंडळ जर असलें जाल्यार त्या मंडळ खंयचें बरें वायट जें आसा तें पळोवंक शकता, कारण अनेक गजाली असतात, बारीक बारीक गजाली असतात, ते सगळे कडेन सरकार पावतो असो ना, पण त्या चेअरमॅन मागीर जी समिती आसा ही समिती ताचेर भितर एक्सक्लुजीव जाका कलेचें ज्ञान आसचें, एक कोणाक टॅक्निकल ज्ञान आसचें अशे मेंबर आसपाक जाय आनी ते अशें ते घालून ते सगळे कडेन पळोवन ते व्यवस्थीत करूंक शकता। एक गजाल आसा कशें महामंडळाची नियुक्ती केली हो सगळ्यो सरकाराचो निर्णय आसता आनी बाकीचो पाठपुरावो। मोरजे दर्यादेगेर आशिल्ल्या व्हाळात दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसात। लागसारच्याच हॉटेलकार ह्या व्हाळात कोयर हाडून उडयतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें। हे विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अजून मेरेन कित्याक कारवाय करूना अशे साबार प्रस्न उप्रासपाक लागल्यात। हॉटेलाच्या धनयांच्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ह्या व्हाळांनी सोडल्या अशें थळावे सांगतात। देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात। हांगा हाडून उडयतना लोकांक त्रास जाता कित्याक तुम्ही हॉटेल तुमचें चलयता मरे, तुमचो कस्टमर हॅपी आहा मरे, तुमकां आमी कितें प्रॉब्लेम केला ना? कांय प्रॉब्लेम ना, हांव विचारलें ते प्रोजेक्ट मॅनेजर आमकां कित्याक वाज हाडटा रे? क्लियर करतात आयच्या आयज क्लियर करतले। सध्या बिचार आसा आनी बिचार ह्या व्हाळान कसली तरी घाण पोशी आनी दम करून दवरल्या, काही घाण वयता व्हांवन वयता ते व्हाळा दर्याक मेळटा आनी कोण म्हणटा टॉयलेटीची घाण भरल्या तेंच्या पिशवेनी आनी फोडली जाल्यार पळयता जाल्यार घाण घाण वास येता तशेंच घाण वयता। कितें हेचेर एक्शन कितें जावंक जाय? एक्शन आमी हेल्थाकूय लेटर केल्लें की अशें हॉटेलकार हाडटा, हे हॉटेलकारांचेच काम न्हू, त्यान कोण लोकल हाडून उडोवचे ना, ही तेची प्रॉपर्टी आहा तेणें उडयला आनी हें दिसता हे प्रायमा फेसी पयल्या दिसता। सो आतांच सरपंचा कडेन सांगला, सरपंचाक सांगला, सेक्रेटरीकूय सांगला आनी तेचेर हेल्थाक घेवन आनी एफडीएक घेवन प्लस आमचो मांद्रे पिया आहा पळय ताका हें करून तेचेर कडक कारवाई करपाची अशें सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आहा। विठ्ठल दासवाडा मोरजे ह्या वाठारान आनी ह्या वाठारान दर्या देगेर जायती हॉटेलां आसात, काही कायदेशीर आसात, काही इलिगली आसात। CRZची एरियेन व्हडा प्रमाणात हांगासर बांदकामां केल्ली आसा, कागाळी असतात, पूण सरकार स्थानिकांचेर बेगोबेग एक्शनी घेतात आनी जे कोण भायले असतात तांचेर केन्नाच एक्शनी जायनात। पंचायत आपल्या तरेन काम करता, वर्क स्टॉप वर्क नोटिसा धाडटात, पूण ते वयल्यान खंय तरी मागीर पंचायत संचालनालयान वयतात, हायकोर्टान वयतात आनी स्टे घेवन येतात आनी अशी बांदकामां वाडटात। मागीर जे इलिगली धंदे करतात ते आता हांगासर हो व्हळ आनी हे व्हळाचे उदक थेट दर्याक मेळटा। हांगासर कांय जाणांचे म्हणणे आसा की टॉयलेटीचे जे घाण आसा ती प्लास्टीक पिशव्यांनी 2-3 पिशवे घालून पॅक केल्ले आसा। हांगासर 50 वयर डंप करून दवरलेले आसा, व्हळान सोडलेले आसा। घाण काही वयता आनी उदकय काळे काळे जाता। कांय हॉटेलाचे व्हळ आसा त्या व्हळासून आमी पळयता घाण उदक थेट पायपा त्या व्हळान सोडलेली आसा। पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तो कित्याक हांगासर येवन पळयना, असे अनेक जायते प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर। राज्यांत PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आसात, जाल्यार 12वी जाल्ले वट्ट 68,122 जाण बेकार आसात। ताचे उपरांत 31,793 जाणांनी पदवी घेतिल्ले घरा बेकार बसून आसात। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रस्नाक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सरात हांणी माहिती दिली।
राज्यातली बेरोजगारी उणी करपा खातीर कामगार खात्यान कसली पावलां उबारल्यात असो लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत केल्लो. ताका जाप दितना कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले की रोजगार मेळचो म्हूण राज्यांत दर वर्सा हजारांनी तरणाटे रोजगार विनिमय केंद्रात अर्ज करतात. सद्याक PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आशिल्ल्याचे दिसून आयला. तशेंच 38,122 जाण 12वी केल्ले बेकार आसात, जाल्यार 31,793 पदवीधर जाल्ले कामां नाशिल्ल्यान बेकार आसात अशें मंत्र्यान सांगलें. राज्यांतल्या बेरोजगार लोकांची आंकडेवारी. शिकूंक नाशिल्ले 611, 6वी मेरेन शिकिल्ले 1,172, 9वी मेरेन शिकिल्ले 7,439, 10वी मेरेन शिकिल्ले 16,488, 12वी मेरेन शिकिल्ले 38,112, 10वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 1,274 बेकार आसात, 12वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 3,134 बेकार आसात, ITI केल्ले 7,975 अजून मेरेन बेकार, पदवीधर जाल्ले 1,793 बेकार, पदव्युत्तर जाल्ले 8,955 जाण अजून मेरेन बेकार, PhD केल्ले 65 जाण अजून मेरेन बेकार आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट लोक पळयतात, मात गोंयांत मराठी चित्रपट कमी प्रमाणात प्रदर्शित जातात. राज्यात मराठी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करपा खातीर यत्न करचे, तशेंच गोंयच्या कलाकारांक मराठी चित्रपटात अभियानाची संद दिवची अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोव्यातील लोक तशी बोलतात कोकणी आणि फिल्म बघायची झाली तरी हिंदी आणि मराठी ते प्रिफर, आणि कम्युनिकेशन करायचं झालं, ट्रान्झॅक्शन करायचं झालं तर ते इंग्लिशमध्ये प्रिफर करतात. त्यासाठी हिंदी आणि मराठी फिल्म पाहणं गोव्यातील लोकांना खूप आवडतात. पण गोव्यातील थिएटर्समध्ये मराठी फिल्म कमी दाखवली जातात. इव्हन मला वाटतं संजय शेट्टी यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन अशा मराठी फिल्म्स गोव्यामध्ये कंटिन्युअस आणण्यासाठी प्रयत्न केले तर गोव्यातील लोक तेही मराठी फिल्म्स बघतील याची मला खात्री आहे. आणि नक्कीच म्हणजे फक्त महोत्सव करण्याऐवजी संजयने इनिशिएटिव्ह घेऊन वेगवेगळी मराठी फिल्म गोव्यामध्ये दाखवण्याचंही प्रायोजन करावं. गोव्यामध्ये जरी थिएटर्स कमी असेल तरी नाट्यगृह खूप म्हणजे 10 ते 12 ठिकाणी अशा पद्धतीचे नाट्यगृह आहेत दॅट कॅन बी कन्वर्टेड इनटू द थिएटर्स अँड इट इज पॉसिबल. मला वाटतं या ठिकाणी आलेले प्रोड्युसर्स, फिल्म फायनान्सर्स याने जर प्रयत्न केला तर एक चांगला प्लॅटफॉर्म गोव्यामध्येही अशा पद्धतीने होऊ शकेल. आम्ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, मला वाटतं बरेच जण या ठिकाणी फिल्म शूटिंग करायला बरीच लोक येतात. आम्ही विथ द सिंगल विंडो क्लिअरन्स म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा या मार्फत आम्ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स फिल्म शूटिंगसाठी करायला द्यायला लागलोय. आणि डेफिनेटली वॉट एव्हर द कॉपरेशन्स रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर द फिल्म शूटिंग पर्पज इन द गोवा, आवर एंटरटेनमेंट सोसायटी इज रेडी टू गिव्ह यू. आणि एक प्रामुख्याने एक गोष्ट मुद्दामून सांगेल, म्हणजे गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये आपलं फिल्म आणायचं असेल तर आय थिंक 50% मॅडम 50% कलाकार गोव्यातले. आमच्या फिल्म फेस्टिवलाक कितले 50% कलाकार आमचे काय 30% गोव्यातील लोकांना घेऊन जर तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली तर तुमचं फिल्म आमच्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये पण तुम्ही कॉम्पिटिशनला आणू शकता. आणि इव्हन दो वी आर गिव्हिंग द सबसिडीज फॉर दॅट फिल्म, त्यासाठी गोव्यातील मुलं आणि मुलींना ज्यांना हिरो आणि हिरोईन व्हायचं आहे त्यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट असेल. फोंडेचो मर्दनगड संरक्षित थळ म्हणून अधिसूचित जाले उपरांत थंय सोबितीकरण तशेंच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उबारपाचें काम हातांत घेतलें अशें आश्वासन पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलें. उपरांत आमदार दाजी साळकारान आपलो प्रस्ताव फाटीं घेतलो. फोंड्या म्हालांतल्या मर्दनगड किल्ल्याचे इतिहासीक म्हत्व लक्षात घेवन आनी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर तांचे रक्षण आनी संवर्धन करचे म्हूण वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेत खाजगी थाराव मांडिल्लो. हाचेर आमदार विरेश बोरकार, उल्हास तुयेकार, गोविंद गावडे, चंद्रकांत शेटये, मंत्री सुदीन ढवळीकर आनी हेरांनी उलोवप केले. म्हणटात की छत्रपती संभाजी महाराज गोंयांत आयिल्ल्यानूच आमी सगळे सुरक्षीत उरले, आमकां संरक्षण तांचें मेळ्ळें आनी त्या खातीर हे सगळे फोर्ट्स जे आसा तांचें संरक्षण करप चड गरजेचें आसा.
छत्रपती संभाजी महाराजाचे धैर्याचे, शौर्याचे आणि पराक्रमाचे एक साक्षीदार म्हणून हो आज मर्दनगड थंय आसा आणि तो आज तांचे अवशेष उरल्या पूण तो आज थंय उबो आसा। हांव देव बरें करूं म्हणटा मर्दनगड संवर्धन समितीचे जाणी हे लक्षान आमकां हाडून दिलें की असो संभाजीचो गड हांगा बांदिल्लो म्हणजे स्वता तांणी बांदिल्लो हांगा एक म्हयनोभर राविल्लो गड आज आमचे मदीं आसा म्हणून। नाजाल्यार आमकां केन्नाच कळपाक नाशिल्लें की संभाजी महाराजान स्वता बांदिल्लो। तांणी जिखिल्ले खूब गड आसा, संभाजी महाराज आपल्या लायफ टायमान खूब गड जिखले पूण हो गड तांणी स्वता बांदिल्लो आसा। ताजी पुरात म्हणजे फाटली स्टोरी कितें आसा ती आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगल्या आणि त्या खातीर हो गड राखप तितलेच गरजेचें आसा। फोंडेचो मर्दनगड किल्लो संरक्षीत थळ म्हूण अधिसूचित जाले उपरांत थंय सोबितीकरण तशेंच छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक उबारपाचें काम हातात घेतले अशें आश्वासन पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिलें। उपरांत वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान मांडिल्लो खासगी थाराव फाटीं घेतलो। आर्कायव्जा भितर आयज आमी काढून पळयलें आसा अनेक डॉक्युमेंटेशन पोर्तुगीजांनी स्वता जावन केल्लें की मर्दनगडाचेर ज्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसात ते तातूंतय आस्पाव आसा। स देसाई हो एक लेखक आसा, शिवशाही पोर्तुगीज कागदपत्रां तांचे कडेन आसात। सुरेंद्रनाथ सेन पोर्तुगीज आणि मराठी यांचे शोधपत्रक ह्या पुस्तकां भितर आसा। भारत इतिहास संशोधक मंडळ पुणे आणि शिवचरित्र पत्रसंहार संग्रह या सगळ्या पुस्तकांनी आणि अनेक पुस्तकांनी हाचो आवर्जून उल्लेख आसा। फाल्यां सकाळीं हाच्या नंतर ही एक कहाणी, एक स्टोरी घडयल्ली, कथीत स्टोरी म्हणपाक जायना म्हणून हांवें संदर्भ दिता। आणि जशें केबल स्टे म्हणा किंवा त्याचे सौंदर्यीकरण म्हणा किंवा त्याचे स्मारक छत्रपती धर्मराज संभाजीराजेचे स्मारक ह्या गोष्टीचो आम्ही करपाचो प्रयत्न करतात पण पयलीं हो मॉन्युमेंट अजून पर्यंत नोटिफाय जालो ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।